Christ. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक आनी माई मोगाचो येवकार. विशय पळे आमी सगळें जाणलां आनी तुजो पाटलाव केला. रोमकारान बरयलोले चिटेन 28:8 वोळ 28 अशें म्हणटा, जे कोण ताचो मोग करतात आनी जे कोणाक ताणें आपले येवजणे पोरमोणे आपयल्यान तांचे बरोबर सगल्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता म्हूण आमी जाणो. मोगाच्या बाबा भयणांदो, आमच्या जिविताच्या पावलांनी देव आमकां आपयता. आमच्या ल्हान ल्हान कर्तुत्वान देवाची खोशी करूंक देव आमकां उलो मारता. जावं तूं गरीब वो गिरेस्त, तरनो वो जाणटो, देव सगल्यांक आपयता. तोच जिवो देव आमचे मोदें उंड्या रुपान हाजीर आसाय. दोनया, केदी व्हड तुजी कोणवालाय, केदो व्हड मोग तुजो. आमकां तुजो सांगात दिवूंक, आमकां तुज्या बरेपण वांटूंक, सादें उंड्याचें रूप घेवन तूं आमचे मोदें सदांच आसाय. हो तुजो व्हड ओप्रिमीत मोग वळखून आनी आमचें किरकोळ पातकी जिवीत तुजे मुखार हाडून व्हडे काल्तिकायेन आमी तुका नमस्कार करता. गीत गावुया सगलें जेजूक समर्पिता. सगलें जेजूक समर्पिता, खोशेन सोरां भेटोयता. सदांच मोग ताचेर पातयेवन सोम्यात लाया जियेता. सर्वस्वां दिता, सर्वस्वां दिता. सगलोच म्हाका सोडवंडारा हांव समर्पिता. सर्वस्वां दिता, सर्वस्वां दिता. सगलोच म्हाका सोडवंडारा
जुवांवाचें शिव वर्तमान 24:8 वोळ 30:4 पातक कोरतात तीं पातकांचीं गुलामां. पातक पातक आमी आमच्या जिवितांत 3 तोरेनी आदारता. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारलेल्या उतरांनी आनी आमच्या खोन्यांनी. आमच्या चिंतनांनी मनशाचें भायलें रूप पारखूंक सोंपें, पूण मन वळखून घेवंक भोव कठीण. आमी भायल्यान भाग्यवंत म्हूण दाखयता, पूण आमच्या मनान जायतें वायट घडयता. मनान आमी दुसऱ्यांचें जायतें वायट चिंतता. पोजरी चिंतना दुसऱ्याक वायट करपाच्यो येवजण्यो. मनान कितेंय वायट चिंतप वो कसलीय वायट मांडणी हाडप जावन आसा एक पातक. आमच्या उतरांनी आमी जायतीं पातकां आदारता. दुसऱ्यांक आमी वायट उतरांनी पाचारता. दुसऱ्यांचें नांव उबयता. दुसऱ्यांचो बसोन खोबऱ्यो करता. उतरांनी आमी दुसऱ्यांक कातोरता. आमच्या नाका जालोल्या खोबऱ्यां वरवीं आमी दुसऱ्यांक सोकला उडयता. आनी अशें करून आमी देवाक दुखयता. आमच्या खोन्यांनी आमकां क्रिस्तांवांक बरेंपण शिपडावंक आपोवणें आसा. जायते पावटी आमकां कुडीच्यो तश्योच ओतम्याच्यो कोन्यो आदारूंक संदी मेळटा, पूण आमी आमचीं पावलां फाटीं मारता. इगोर्जेच्या वावरान हात बोट घालूंक, देवाच्या उतराक गोवाय जावंक, गोरजेवंतांक आनी इगोर्जेच्या वावराक दुडवांचो आदार दिवन आमी फाटीं सरता. तेन्ना आमी व्हड पातक आदारता. सोम्या जेसू, आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी खोन्यांनी आमी पातक आदारलां आनी तुका दुखयलां. आमकां बोगोस. सुवांवाचें शिव वर्तमान 24:1 वोळ 9 आमचीं पातकां आमी वळखून घेतलीं जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगल्या खोटेपणांतलीं आमकां नितळ करता. तर आमी चिंतनांनी, उतरांनी आनी खोन्यांनी आदारलोल्या पातकांची दूख दवरुया. आनी जेसू, आमकां तुजी गरज. सगल्या वेळार आमकां तुजी गरज म्हूण गितांतल्यान सांगुया. गीत गावुया. लॉर्ड, आय नीड यू. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You are the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need
my one defense, my righteousness. O God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. O God, how I need you. Where sins run deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. कॉलोस्करांक आवेस 4:3 वोळ 17. तुमी म्हणटात आनी करतात तितलेंय सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवाक आमच्या बापाक आर्गां दियात. सर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यांत. तुज्या पुतान जेजून मोगान आमकां सोडयल्यांत. तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां आमच्या बावतिजमा दिसा मागल्यांत. तुजो मोग चाखूंक आनी सोगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक तूं आमकां आपयताय. दुबावना जेजू, आमच्या जिवितांत दूख, प्रोश्ट आनी आळकोळी आसाच. पूण जेजू, तूं आमकां सोडिनाय. ह्या कोश्टाच्या वेळार ताका फुडो करूंक तूं आमकां आदार दिताय. ह्या सोगल्या तुज्या मोगा पासोन गितांतल्यान आमी तुका दिनवाजतां. गीत गावुया, आर्गां तुका, स्तुती तुका. जेजू, तूं म्हजो राय. जेजू, तूंच म्हाका जाय. हालेलुया जेजू, तूं म्हजो राय. जेजू, तूंच म्हाका जाय. आर्गां तुका, स्तुती तुका.
स्तुती तुका जेसू तूच मोसो देव जेसू तूच मोसो जीव हालेलुया जेसू तूच मोसो देव जेसू तूच मोसो जीव अर्ग तुका स्तुती तुका अर्ग तुका स्तुती तुका जेसू तूच मोचे सोत जेसू तूच मोची वाट हालेलुया जेसू तूच मोचे सोत जेसू तूच मोची वाट अर्ग तुका स्तुती तुका अर्ग तुका स्तुती तुका जेसू तू मोचे सोत जेसू तूच मोची वाट हालेलुया जेसू तूच मोचे सोत जेसू तूच मोची वाट अर्ग तुका स्तुती तुका अर्ग तुका स्तुती तुका स्तोत्रांचे पुस्तकान 22 119 वोळ 105 म्हज्या पावलाक तुजें उतर उबारलोलो दिवो उजवाड मोचे वाटेचो आमच्या पावलाक आनी आमचे वाटेक देवाचें उतर उजवाड दिता होच देवाच्या उतराचो उजवाड घेवंक आमची काळजां मनां आयतीं करुया आनी सगळीं उबी रावून देवाचें उतर आयकुया मार्कुचें वर्तमान 24 वोळ 17 ते 22 तो वाटेन लागचे वेळार एक मनीस धांवून आयलो ताचे मुखार दिबी मोडून ताणें जेसू कोडें विचारलें बरें गुरुजी सासणीक जिवीत म्हजें दायज करून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय जेजून ताका म्हणलें म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय एकल्याच देवाक काडून कोणूच बरो न्हय
तूं आज्ञा जाणय, जिवेशी मारूं न्हय, पोदवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोबाय दिवूंक न्हय, पेल्याक फसवूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणांतन हें सगलें हांव पाळून आयलां. तेन्ना चितान ताचेर नदर घालून जेजूक ताची आपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हटलें, एक तुका उणें, वच, तुजे कोडे आसा तितलें विंक आनी गोरिबांक दी, आनी तुका स्वर्गार तेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण हीं उतरां आयकून ताच्या तोंडार काळोख पडलो आनी कोतीबोरीत जावन तो कोडचोरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. देवाचें उतर हें. देवाचेर व्हड उपकार. सांत आगुस्तीन एक हुशार मनीस आसलो. वेगवेगळे तत्वगिन्यानाचे विचार आयकून तो जिविताक अर्थ मेळवून घेवंक सोदतालो. तशेंच वांकडे तिकडे देवशास्त्री विचाराक बोली पडटालो आनी मोर्यादीचें जिवीत जियेतालो. द कन्फेशन ऑफ सेंट आगस्तीन ह्या पुस्तकान आपल्या पातकी जिविताची खबर सांगता आनी आपूण कसो न्हवसरूंक पावलो तो सांगता. एक दीस तो आपल्या इश्टा बरोबर मिलन रावता आसतना ताका एका सुपुल्ल्या भुरग्याचो आवाज आयकूंक येता. तो अशें म्हणटालो, टेक अप एंड रीड, टेक अप एंड रीड. घे आनी वाच, घे आनी वाच. हो आवाज खंय साकून येता तो चिंतूंक पडलो. तो आवाज खंय साकून येता तें सोदून काडूंक जालें ना. हे आवाजा विशीं ताणें बारीकसाणेन नियाळ केलो. ताका सोजमून आयलें हो आवाज आपल्या खातीरूच आसा. आपल्याक पवित्र पुस्तक वाचूंक बोळ करता. ताच्या मनान दोन तरेचे विचार आयले. पवित्र पुस्तक वाचचें वो ना. पवित्र पुस्तक वाचलें जाल्यार म्हाका म्हजें जिवीत बदलूंक पडत. हाका लागून तें वाचिना जाल्यार बरें. सर्व शेवटी पवित्र पुस्तक वाचपाचो ताणें निर्णय घेतलो. रोमकाराचे चिटीन आवेसवोर 13:14. दिसा उजवाडा सोंपता तशें मानसुकेन आमी चलुया. दोमशाळा नाकात, बेबदिकाय नाका, पोजोडपण वो बेमोर्याद नाका.
जोगडी आनी नाटकाय नाका. तुमच्या पातकी सोयंबाचें वोंदवण्या पोरमोणें चलूं नाका, पूण ताचेर झूज करूंक दुसरी हात्यार सोदून खूद सोम्या जेजू क्रिस्ताक दवरात. ही उतरां वाचून ताणें आपलें जिवेत न्हवसोरलें. टेक अप एंड रीड, टेक अप एंड रीड. हो ताळो ताच्या कानार सादलो तेन्ना ताचे भितर आशिल्लो पवित्र आत्मो जागो जालो. ह्याच पवित्र आत्म्याचे सुफुतेन ताणें पवित्र पुस्तक वाचपाचो निर्णय घेतलो आनी तो नवो मनीस जावन जेजूचो अखंड पाटलावदार जावंक पावलो. आयच्या शिव वर्तमानांत एका तरणाट्याची खबर मेळटा. 17-18 वर्सांचो तरणाटो आपल्या काळजांत एक आवडो घेवन जेजू सोरशीं आयलो. ताचो आवडो जावन आसा सासणीक जिवीत सोडपाचो. जेन्ना जेजून ताका देवान दिल्ले आज्ञाचो उगडास केलो तेन्ना त्यो आपल्या जिवितान सदांच आपूण पाळून आयला म्हूण ताणें जेजूक सांगलें. म्हाका कितें अजून उणें आसा अशें ते उर्बेभोवन तरणाट्यान विचारलें. तेन्ना जेजून ताची नदर घाली आनी ताका सांगलें, तुका सुपूर्ण जावची खोशी जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून गोरिबांक दी आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो. ते उपरांत म्हज्या फाटल्यान ये. ही उतरां आयकतच तो खुशालकायेन आयलोलो तरणाटो आतां तोंडार काळोख पडून आनी कोतीबोरी जावन कोडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली आनी ही गिरेस्तकाय सोडून दिवंक तो तयार नासलो. ताणें ताका संवसारांत आसलोले गिरेस्तकायेक परस अदीक मोलादीक सर्गीची गिरेस्तकाय भासायली, पूण सासणीक जिवीत आनी संतोश दितोले खोरे गिरेस्तकायेक सोडून तो पयस गेलो. आपल्या लागीं जें कितें आसा तें आपणाचें न्हय, तें देवान दिल्लें दान देणें म्हूण तो विसरलो. आपल्या लागीं आसलोले गिरेस्तकायेचो तो गुलाम जालो आनी ती सोडून दिवंक तो कबूल नासलो. आखरेक सासणीक जिवीत जोडचें ताचें सोपोन सोपोनूच जावन उरलें. गिरेस्त तरणाटो कोडसरल्या उपरांत सोम्या जेजून आपल्या शिसांक शिकवण दिली. शिसांचो फुडारी पेद्रून जेजूक म्हणलें, आमी सगळें जाणून तुजो पाटलाव केला. पेद्रू सदांच आपल्या काळजान भोगता तें उलोवपी मनीस आसलो. ताणें आनी दुसऱ्या शिसांनी आपलें घरदार आनी कुटूंब सांडलोलें आनी जेजूचो पाटलाव करताले. जेजू हें तांचें उदारपण मानून घेता आनी तांकां खात्री दिता की ताच्या उदारपणा उदेशी ह्या संवसारांत जायतें बरेंपण ते भोगतले आनी उपरांत सर्गीचें सूख तांकां फावो जातलें. सासणीक जिवीत जोडचो आवडो आम्हा सोमेस्तांच्या काळजांत आसा, पूण तो पूर्ण करूंक जेजू आमकां कितें सोडूंक
आनी कितें सोदूंक आपयता तें गरजेचें. सगळ्यां परस म्हत्वाचें म्हटल्यार जेजू जावन आसा बापान आमकां दिल्लें व्हडांतली व्हड गिरेस्तकाय. ताका चिटकून रावप आनी तो सांगता तें पाळप हें की चड गरजेचें. संवसारीक गिरेस्तकाय बरी वो वायट अशें जेजू सांगिना, पूण आमचें दान मन गिरेस्तकायेचेरूच दवरून जियेता वो संवसारीक गिरेस्तकायेक आमी देवाक देव करता तेन्ना आमची कोटा. देवाचे राजाचे नेमा पोरमोणें जियेवंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं दी आमची व्हडांतली व्हड हुस्को. सदांच खुशाल रावात, तांबोन आसतना मागणें करात आनी अशें करून तुमी देवाची खुशी पाळटात. तर आमकां सासणीक जिविताक पावयतले खरी खुशी आनी गिरेस्तकाय सोदूंक आनी हेच दिशेन चलूंक आदार मागूंक आमची मागणी विस्वासान जेजू मुखार दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दे सासणीक जिविताचे वाटेन चलूंक आमकां शिकोय सोमया. आमची भुरगीं तरणाटीं संवसारीक गिरेस्तकाय एकठांवचे सांडलोलीं जावंक पूण सासणीक जिवीत दितोले जेजूक आनी ताचें राज सोदून सोर्गीचो तेवो एकठांवूंक शिकूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब सासणीक जिविताचे वाटेन चलूंक आमकां शिकोय सोमया. आवय बापायनी आपले घोराबे मोगाच्या भांडारांनी भरूंक आनी आपल्या भुरग्यांचे मनान उंचले हावेस बाळगून सासणीक जिविताचे वाटेन चलूंक वाट दाखोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब सासणीक जिविताचे वाटेन चलूंक आमकां शिकोय सोमया. जेजून दाखयलोली प्रिती सेवेची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून एकामेकाची प्रितीन सेवा करूंक आनी अदीक करून देवान आमकां फावो केल्ल्या देण्याचो फावो ते भाशेन उपयोग करून ती दुबळ्यांचे सेवेक घालूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जबाब सासणीक जिविताचे वाटेन चलूंक आमकां शिकोय सोमया. आमचे कुटुंब देव भिरांतीचे आनी भोक्तीचे जावंक खूब गरजेचे. तर असले कुटुंब रचून हाडचो निर्णय घेवंक आमकां पवित्र आत्म्याची सुफुती मागुया. जबाब
सासणी जिविताचे वाटेर चलूंक आमकां शिकय सोम्या. सोगलीं दिबी घालुया. भोव मोगाच्या जेजू, तूंच आमचो संतोश, तूंच आमचो बोरमोसो, तूंच आमची खोरी गिरेस्तकाय. ह्या संवसारांतलें पयन करतना तुका आनी तुजेच राज आमी सोदून आनी तुवें आमकां तयार दवरलेलो सर्गीचो तेवो जोडचे हांवेसान तूंच दाखयताय तो सासणीक जिविताचो मारोग ताकूंक तुजे कुरपेच्या देण्यांनी आमकां भोर. तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे आमी सोगलीं बाराबोर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.